आज सगळ्या कोकणी लोकां खातीर एक खूब खोशेची गजाल की आमच्या देशाच्या राजधानीन दिल्लीन कोंकणी अकादमी सुरू करपाचे दिल्ली मंत्रिमंडळान आज ठराव घेतला। आमच्या माहिती प्रमाण दिल्लीन 5000 गोंयकार आमचे भाव आसात आणि तांची मागणी आशिल्ली आणि तशेंच आम आदमी पार्टी गोंयच्यानूय आमी तांचे कडेन मागिल्ले की दिल्लीन कोंकणी अकादमी सुरू करची, जाणे करून दिल्लीच्या आणि गोंयच्या भितर सांस्कृतिक देवाण घेवाण जावपाक बरें पडटलें। दिल्ली देशाची राजधानी आशिल्ल्या कारणान सगळ्या प्रांतांतल्यान सगळ्या राज्यांतल्यान लोक दिल्लीन स्थायीक जाल्या आणि गोंयचो जो लोकनाच आसा, गोंयची जी संस्कृती आसा ती सगळ्यांच्या मुखार पावोवपा खातीर कोंकणी अकादमी सुरू करून हांगासरले हे सगळे लोकनाच, लोककला आसा, लोकगितां आसा ती दिल्लीन सादर जावन ती पुराय गोंयान पावची हो हाचो फाटल्यान सगळ्यात महत्वाचो उद्देश। कोंकणी अकादमीचे जे दिल्लीन कार्य आसतले ताचे बाबतीन आमी सगळी माहिती मुखार दितलेच, पण सगळ्यात महत्वाचे म्हणल्यार सांस्कृतिक महोत्सव थंय जातले, भाशेच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्यो कार्यशाळा कोंकणी अकादमी घडोवन हाडटली, तशेंच पुरस्कार वेगळे वेगळे थंयच्यान जाहीर जातले आणि ही कोंकणी अकादमी कोंकणी लोकां खातीर एक महत्वाची अकादमी फुडाराक जातली अशी आमी आस्त बाळगिता आणि ह्या कोंकणी अकादमीक आमी गोंयकार आणि कोंकणी सगळे लोक आसा ते येवकार दिता। आज आमी दिल्लीन ही कोंकणी अकादमी सुरू जाता ताचे कडेन एक मोठ्या आशेन पळोवया, कारण दिल्लीन जी सरकारी शाळा जाल्यो, दिल्लीन जी मोहल्ला क्लिनिक जाली, दिल्लीन जी उदरगतीची कामां जाली ती दिल्लीन आम आदमी पार्टीन 5-6 वर्साच्या कार्यकाळान सगळी कामां घडोवन हाडल्या आणि ताची तोखणाय दिल्लीच्या मोहल्ला क्लिनिकाची आणि दिल्लीच्या शाळेंची तोखणाय आता जगभर जावपाक लागल्या। आमी मागता दिल्ली सरकारा कडेन की दिल्लीची कोंकणी अकादमी जी आसा ताची बी तोखणाय पुराय जगान आणि खास करून कोंकणी लोकां भितर जावची। ह्या प्रस्तावाचे आमी परत एकदा स्वागत करता।